गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे वतीन आज आमच्या गोंयच्या सरकाराचो चेंज ऑफ हार्ट जे जाला चड करून आमच्या तारवटी भावांक नाजाल्यार स्ट्रँडेड गोवन्स नाजाल्यार नॉन रेजिडेंट गोवन्स हांकां होम क्वॉरंटायन एलाव करपाचो जो SOP आज मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केला कॅबिनेट मिटींग जातकर हें आमी वेलकम करता. वी फील दॅट इट इज बेटर लेट दॅन नेवर. आनीक जे सगळे नीज गोंयकार मागताले की आमचे गोंयकार तारवटी भाव नाजाल्यार गोंयकार जे गल्फान काम करताले वो जे शिकपाक गेल्ले जे स्ट्रँडेड गोवन्स जे आशिल्ले नॉन रेजिडंट गोवन्स हांचेर जी एक इनजस्टीस जाताली म्हळ्यार ते जर आयले जाल्यार तांणी 7 दीस क्वॉरंटायनान इन्स्टिट्युशनल पेड क्वॉरंटायनान वचचें पडटालें. दीस वॉज अ स्टेप मदरली ट्रिटमेंट एज अगेन्स्ट द रेड कार्पेट that this government was putting out to the non-Goans who were coming to Goa from the rest of India to their second homes. जे आमचे नीज गोंयकार फर्स्ट होमाक गोंयांत परते येवंक सोदतात तांकां कंपल्सरी पेड क्वॉरंटायन आज मेरेन जे आशिल्लें ते सरकारान काडलें म्हणून आय वेलकम दीस मूव. इट इज अ बिलेटेड मूव. आनीक म्हाका दिसता हो सगळे गोंयकारवादी शक्ती ज्यो आहात ज्यो एक न्याया खातीर गोंयकारां खातीर नीज गोंयकारांक न्याया खातीर झगडटाले तांचो हो विजय आसा. आतां आमी मागीत आशिल्ले सदांच आमचे बरोबर दुसरे खूब जाण आशिल्ले पूण आमी मागीत आशिल्ले की गोवा स्पेसिफीक SOP आसचो जो विच इज इन ट्यून विथ इंटरनॅशनल एंड नॅशनल रेग्युलेशन्स. आनीक गोंयकारांक हाडपाक आमी सरकारा कडेन मागतात की एक सिस्टमॅटीक रिपॅट्रिएशन प्लॅन सरकारान आतां डिवायज करचो. हातून सगळे गोंयकार वेदर बाय एअर ऑर बाय सी आनी गोंयांत बेगींतल्या बेगीन पावपा खातीर सरकारान हांकां फॅसिलिटी करची. आमी मागतात की जे रिपॅट्रिएटेड गोंयकार आसात जे गोंयांत येतले तांकां पोर्ट ऑफ एंट्री प्रायोरिटायज करची आनी तांकां जेन्ना टेस्ट करतले ताजे पयलीं तांकां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान दवरतले. सो थंय तांकां एक डिसंट आनी हायजिनीक फॅसिलिटी दिवच्यो टेस्टींग रिजल्ट येवचे पयलीं असो आमचो डिमांड आहा. म्हणटकर एक भशेन हांव सरकाराच्या ह्या निर्णयाचें स्वागत करता पूण एक बिलेटेड मूव आफ्टर इट बींग प्रेशर्ड बाय फ्रॉम एवरीवेअर and sustained pressure for the last 2.5 months, government has finally has had a change of heart and has allowed this home quarantine for those who will be tested negative on their return to Goa. आयच्या कॅबिनेट मिटिंगेन आमकां सामके भितरले आमचे मित्रां कडच्यान कळटा की आयचे कॅबिनेट मिटिंगेन व्हर्च्युअली कॅबिनेटाक कळ्ळें की कॅबिनेटाचें गोंयांत व्हडलें कांय चलना. म्हळ्यार भोवतेक जे मंत्री आहात कॅबिनेटांत एक दोग जाण 2-3 जाण सोडले जाल्यार तांकां सोडून कॅबिनेट म्हणटा फकत नांवाक आसा हें आज सिद्ध जालें. आनीक चीफ सेक्रेटरीन थंय क्लियरली दाखोवन दिल्लें आहा की स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी अंडर द चीफ सेक्रेटरी इज एक्चुअली रुलींग गोवा. आनी तांणी एक सेंटेन्स मारला हे आमदारांक आनी मंत्र्यांक की तुमी एटलिस्ट फुडल्या 6 म्हयन्यांक तरी होम क्वॉरंटायन तुमकां पडलें. ताका आनी कांय काम ना. आनी जर वॅक्सिन बी आयलें ना जाल्यार आनी 12 म्हयने म्हणल्यार 14 दीस जे हे आमचे तारवटी भावांक क्वॉरंटायन करूंक सोदताले इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन ते हे मायग्रेट जावन मंत्री आनी आमदार जावन जे गेल्ले तांकां 14 म्हयने होम क्वॉरंटायन पडूंक शकता हें सिद्ध जाल्लें आहा. आमकां आज समजलां की एक जनरल जो डिमांड आशिल्लो लोकांचो जो गोंयचे राज्यपालान एक डायरेक्शनाय दिल्ली की सरकारान बेगींतल्या बेगीन ऑस्टेरिटी मेजर्स म्हणटे घेवचे म्हणल्यार फिस्कल प्रुडन्स पयशे
वेस्ट करचें न्ही, वेस्टफूल एक्सपेंडिचर अवॉयड करपा खातीर स्टेप्स घेवचे आनी हाचे खातीर आज तांणी थोडे स्टेप्स घेतल्या आनी चीफ सेक्रेटरीन तांकां क्लियरली सांगिल्लें आहा की देर वील बी झिरो डेव्हलपमेंट आनी देर वील बी झिरो रिक्रुटमेंट म्हळ्यार कामाय जावची ना आनी नोकऱ्योय मेळच्यो ना थोडक्यान सांगून गेले सो आज म्हाका दिसता हे जे उडी मारून त्या सायडीन गेल्ले तांकां एक पश्चाताप जालो आसतलो खंयचे मारली उडी काय म्हणून कित्याक अशें दिसता की तांणी जी उडी मारली ही व्यर्थ जातली कित्याक डेव्हलपमेंटा खातीर जर ते गेल्ले जाल्यार डेव्हलपमेंट फुडले 6 म्हयन्यांनी तरी कांय जावचो ना हें आज सरकारान डिक्लेअर केल्लें आहा आनी नोकऱ्यो ज्यो ते प्रॉमीस करताले आपल्या लोकांक त्यो नोकऱ्यो त्यो मेळच्यो ना गोंयांत जर सगळी परिस्थिती जर आमी पळोवंक गेली जाल्यार अशें दिसता की दिल्लीची लॉबी गोंय चलयता दिल्लीचे थोडे ब्युरोक्रेट गोंय चलयतात आनी ते डिक्टेट करतात आनी हे सगळे बॅकग्रावंडाचेर म्हाका जाल्यार अशें दिसता की एक बरें जावपाचें सरकारूच काडून तांच्या हातान दिवचो प्रेसिडेंट जरूरच डिक्लेअर करचो कॅबिनेट डिसबँड करचें कित्याक कॅबिनेट जें आसा तें अदरवायज तांचे पर्क्स असतात सो आय फील इट वूड बी एक्चुअली wiser and fiscally prudent also to disband the cabinet and have president's rule and let Goa be ruled by the same bureaucrats who have actually told this majority of the cabinet to stay home and stay safe for the next 6 months till at least the 1st of January 2021. सो अशे परिस्थितीन आमकां तरी दिसता की खरी ऑस्टेरिटी जातली हे अननेसेसरी जर पयशे मोडूंक नाका जाल्यार कॅबिनेटान हें कित्याक जाय कॅबिनेट कांय काम करूंक शकचें ना कॅबिनेट कांय नोकऱ्यो दिवंक शकचें ना आनी नव्यो नव्यो स्किमी काडटले पयशे करपाचे लूट आनी स्कूट करपाच्यो स्किमी आतां नव्यो येवपाच्यो आहा म्हणटकच सगळे गोंयचे राजकीय पक्ष एक्टिविस्ट आनी दोळ्यान तेल घालून पळोवपाची गरज आहा आमी चतूर रावपाची गरज आहा कित्याक ह्यो असल्यो नव्यो स्किमी येतल्यो कित्याक तांकां आनी कांय करूंक मेळचें ना हे जोडपाच्यो स्किमी घेवन आतां येतले आनी त्यो स्कॅमां जावची न्ही म्हणून आमी सारके चतूर रावपाची गरज आहा आमचो पक्ष तरी चतूर आसतलो आनी गोंयचे गोंयकारवादी शक्ती बरोबर काम करतलो गोंय गोंयकार आनी गोंयकार